पणजे शेनवारा राती उसरां एका लॉरीन पोन्न्या पुलाक धपको दिलो. लॉरी गुजरातची. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण म्हापशेच्यान येतना ताणें कोकेरे कडेन एका मोटारसायकलीक धपको दिलो. थंय मोटारसायकलवालो जखमी जालो. थंयच्यान सुटून त्या लॉरीन देवतेर सरळ येवन पुलाच्या कठड्याक धपको दिलो आनी रस्त्यार आडवो पडलो. लॉरीचो क्लिनर आनी ड्रायव्हर दोगूय जखमी जाल्यात. तांकां मेडिकलांत घाल्यात. लॉरी काडी मेरेन राती पणजे आनी पर्वरी वटेन ट्रॅफिक बरोच जॅम जालो. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण ड्रायव्हर पियेल्लो. आमी मरे पणजेच्यान हांगा वयताले आमी म्हापशेचे. सो वाटेर कोकेरा कडेन एक्सिडंट जालो म्हणून रावले. पळयता जाल्यार तेणें डिवायडर उडोवन थंयसर कोणाक 2 जाणांक मोकलले. सो तेजी तकली फुटलेली सगळें. मागीर हांवें म्हाज्या 2 जाण फ्रेंडांक धाडले गाडी हाडोवपाक. सो तो म्हणलें कितें की गाडी म्हणल्यार हांगा ऑलरेडी परतिल्ली आसा. सो पयल्या ड्रायव्हराक एकट्याक काडलो आनी मागीर कोणा कंडक्टर तो तेजो पांय शिरकाल्लो आसलो ताका आत्तां 108 धाडला. आनी क्रेन बीन येवपाक टायम लागल्या कारणान आजून ट्रक उरला. कोकेरा कडेन तेंची तकली फुटला आनी एकट्याचें नाक फुटला. सो ताका लागून हांवें भुरग्यांक धाडलेलें हांगा हाडोवपाक ट्रकाक. सो तेन्ना हांगा फोन मारलो म्हाका तेंच्यांनी की ट्रक हांगा पयलींच परतला म्हणून. ना तांकां मातसो डॅमेज जाला, चड कांय ना. ट्रकाचे म्हाका दिसता ते ड्रायव्हर टायर्ड आसतले चड करून, कित्याक तांकां हेच म्हणटाले आपूण आपल्याक कांय खबरूच ना म्हणटा. कंडक्टर सुद्दां आनी ड्रायव्हर हे बेशुद्ध आसलेलो तो. रोमी कोंकणीक समाजांतल्यान जाय तितली मान्यताय मेळना. ते खातीर सरकारी मान्यताय मेळप कठीण आसा अशें मत उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान उक्तायलां. दालगाद कोंकणी अकादेमीन घडोवन हाडिल्ल्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्यांत उलयतना ताणें ही गजाल स्पश्ट केली. चालू वर्सा विधानसभेचें सुमार 70% कामकाज कोंकणींतल्यान जालें म्हणून ताणें खोस उक्तायली. तुमचो पाद्री भाव सांगतालो आतां रोमी कोंकणीक मान्यता गावपा जाय म्हणून. खूब फाटीं आमी हेचेर चर्चा केल्या, पूण समाजांतलो जायतो तेंको गावना. हे खबरेक जायतो तेंको गावना. पूण एक हांव सांगूंक शकता, पयले फावटी विधानसभेन कोंकणी भाशा वापरल्या ही बरी गजाल. म्हाका दिसता 60-70% तरी कामकाज सगळे विधानसभेतले कोंकणीन जाला. ते 100% जावपा जाय, 100% जावपा जाय. आतां रोमी लिपी जण एकलो आपल्याक जाय ते भशेन बरयता. खंयच्याय भाशेचें स्टँडर्डायजेशन जावप चड गरजेचें आनी तें मनान धरून दालगाद कोंकणी अकादेमीन फाटलीं कितलींशींच वर्सां हे स्टँडर्डायजेशनाच्या फाटल्यान आसात. गोंयच्या उदरगतीत गोमंतक मराठा समाजाचें मोठें योगदान आसा अशें भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगलें. आयतारा मराठा समाजाचो वर्सुकी दीस मनयलो. समाजीक मळार वावुरपी आनी शिक्षणीक मळार बरी कामगिरी करपी समाजाच्या भुरग्यांचो सुवाळ्यांत भोवमान केलो. मराठा समाजाकूय ओबीसीत घालचें म्हणून समाजाचे तरणाटे मागतात. मराठा समाज ज्या समाजाचे गोंयच्या घडवणुकीत मोलाचें स्थान आसा. हांव खास करून ह्या समाजान जे राजकीय नेतृत्व ह्या गोमंतकाक दिलें, ज्या भाऊसाहेबांची जन्मशताब्दी वर्ष हे चालू आसा, त्या भाऊसाहेबांचें नांव घेयनासतना म्हजें भाशण सुरूच जावंक शकना. ह्या राज्याच्या उन्नतीक आनी ह्या राज्याच्या विकासाक शिक्षणाची आवश्यकता आसा हे लक्षात घेवन ह्या दृश्ट्या पुरुषान मागणी येता त्या वाड्याचेर प्राथमीक शाळा दिल्यो, मागणी येता त्या गांवांत हायस्कुलां दिली आनी ताचो परिणाम म्हणून आज गोंय मुक्त जाल्या नंतर 50 वर्सांनी त्याचो परिणाम केवळ गोमंतक मराठा समाजा पुरतो सीमित दिसना. संपूर्ण गोमंतकांतल्या सगळ्याच समाजाचो उत्कर्श आणि उन्नती जाल्ली दिसता. आमच्या बहुतेक युवकांक तरुणांक अशें दिसता की ज्या पद्दतीन ओबीसीचें हें वाडिल्लें आसा, पर्संटेज वाडिल्लें आसा, त्यामुळे तातलो थोडोफार फायदो आमकां जावचो असो आतांचे तरुण पिढीक दिसता. कारण पर्संटेज मेळून सुद्दां ह्या ओबीसीक लागून तांकां रिजर्वेशना खातीर सीट मेळना. हेंच आमचें दुख्ख आसा, हें दुर्दैव आसा. त्यामुळे आमची एक आतांची तरुण जी पिढी आसा तांकां दिसता ओबीसी जर मेळत जाल्यार अशा पद्दतीन आमकां फुडें कदाचित ताचो फायदो जातलो आनी शिक्षणांत आमकां प्रगती जावपाक फळें वता. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.